सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची नाही 10 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव स्टार्ट करता. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो डेली ब्लॉग ना, कसली रेसिपी शेअर करपाचे ना, डेली रुटीन शेअर करपाचे ना. आयचो व्हिडिओ जो आसा तो टोटली डिफरंट आसा. बरीचशी जाणां ह्या व्हिडिओचो वेट करताली की सुप्रिया हो व्हिडिओ केन्ना आमचे बरोबर शेअर करतले म्हणून. कारण हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपार सांगलेले हेच्या रिलेटेड हांव व्हिडिओ करतले आनी तुमकां सगळ्यांक अपडेट जो आसा तो युट्यूबार मेळटलो म्हणून. सो फायनली आयज तुमचे बरोबर हो अपडेट शेअर करतले. तुमी म्हणटली कितें काय म्हणून सांगता, सगळे डिटेल्सान शेअर करतले. तेच्या भायर आनी एक ऑर्डर सुद्दां म्हाका मेळिल्ली आसा, रिसीव जाल्ली आसा. म्हटल्यार एक्चुली ती ऑर्डर न्हय डिफरंटूच आसा, भितर काजूगर बीन आसा ते बीन शेअर करतले. कसली ऑर्डर कशी कितें, फर्स्ट टायम ही ऑर्डर येयल्ली आसा. हेच्या पयलीं येयल्ली म्हाका, बट हांवें घेवंक नासली. बट आतां म्हटलें ओके घेवया, कारण आतां पावसा पयलीं सिजन सुद्दां आसता आनी खुबश्या जाणांक काजूगर जाय आसता आनी ते बीन फ्रेश जाय सामके प्रॉपर म्हणटात तशें गांवठी काजी बी. सो अशे तरेन ऑर्डर बी आसा तुमचे बरोबर शेअर करतले आतां. आनी घी रिलेटेड थोडोसो अपडेट सुद्दां आसा. बऱ्याचशा जाणांची रिक्वायरमेंट असली, कितल्याच जाणांनी म्हाका व्हॉट्सॅप केले आनी हांवूय ट्राय करताले. आमी बीन आमचो सर्च हे सगळे गोश्टी बॅक कॅमेरा चालू आसले की म्हाज्या सबस्क्रायबरांक इतली गरज आसा. म्हटलें बऱ्याचशा जाणांक अशें जातालें की सुप्रिया आमी डायरेक्ट न्हय 1 kg घी घेवं शकना, आमकां पयलीं ट्राय करूंक जाय. आनी म्हाकाय तशेंच जाय आसलें की तुमी पयलीं ट्राय करपाचें. कसलेच गोश्ट हांव पयलीं म्हाज्या कस्टमरांक पयलींच सांगता, तुमी चड क्वॉन्टिटीन घेवं नाका. कित्याक म्हाका म्हाजो न्हय म्हणजे अशें ना की एकदमूच कितें आसूं तें मसालो आसूं घी आसूं डायरेक्ट 1 kg घेवं नाका. तुमी पयलीं ट्राय करा. 1/4 kg पासून सुद्दां तुमी ट्राय केलें न्हू, तें सुद्दां म्हाका लागून खूब आसा. कारण टेस्ट मॅटर करता, सगळ्यांक टेस्ट आवडपाक जाय आनी बऱ्या तरेन तुमी एक्चुली रिस्पॉन्स बरो दिता. जसो म्हाज्या मसाल्याक रिस्पॉन्स दिल्लो आसा, मेळ्ळो आसा, सेम पद्दतीन न्हय आतां हांवें जे एड ऑन केला टर्मरीक म्हण, घी म्हण, तेका सुद्दां खूब खूब बऱ्या तरेन रिस्पॉन्स गावलो आसा. आनी हळद जी आसा न्हय ती इतली ऑर्गेनीक आसा ना, पॅकेट ओपन करताच न्हय म्हटल्यार पॅकेट ओपन करपाची गरज सुद्दां पडना. तेच्या पयलींच ताका स्मेल येवपाक स्टार्ट जाता. सिंपली म्हटल्यार तुमी जर पॅकेट ते हातीन घेत न्हय, बऱ्याचशा जाणांनी घेतला सो तांकां खबर आसतलें हळदीचो वास घुमघुमता सामको. आमी एका सद्या कंटेनरान जर ती घी म्हटल्यार हळद दवरली न्हय जाल्यार घरभर वास स्प्रेड जाता. सो आतां मेन पॉयंटार येता. मेन पॉयंट म्हटल्यार स्टार्टींग आमी जेन्ना घी एड ऑन केल्लें आमच्या बिजनसाक तेन्ना पॅकेजींग न्हय 1 kg आसलें. ओके, 1 kg आसलें. सो स्टार्टींग आमकां पॅकेजींग आमी तेजें ट्राय करतालीं. आमकां पॅकेजींग 1/2 kg जाय आसलें स्टार्टींग, बट स्टार्टींग आमकां तें मेळोंक ना. सो बरेचशे प्लेसीस ते आमी सर्च केले, हे केले, कारण आमकां कंटेनर जाय आसले. ओके, कंटेनर मेळनासले तशें. फायनली ते कंटेनर गावल्ले आसा आनी फायनली आमची 1/2 kg ची पॅकेजींग सुद्दां स्टार्ट जाल्ली आसा. कारण खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली की सुप्रिया आमकां 1/2 kg ची पॅकेजींग जाय, प्लीज घेवन येयात, प्लीज घेवन येयात, कारण आमकां तुमचें घी ट्राय करूंक जाय. आनी घीचो व्हिडिओ हांवें पोस्ट करताच न्हय. पयल्याच दिसा जो स्टॉक आमी घातला, जे ऑर्डरी आमी रिसीव केल्या, खरें सांगता देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या कृपेन खरें बेस्ट रिस्पॉन्स गावला. प्रत्येक प्रोडक्टाक म्हज्या मसाल्याक मागीर घीक, हळदीक, सगळ्या गोश्टीक बऱ्या तरेन रिस्पॉन्स दिता तुमी. थँक्यू सो मच. सो फायनली आमच्यो घीक 1/2 kg ची पॅकेजींग येयल्ली आसा. टर्मरीक जी स्टॉकान नासली, आतां खुबशीं जाणां वॉट्सॅपार म्हाका कनेक्टेड आसा, तांकां थंय सगळ्यांक अपडेट मेळटा. युट्यूबार व्हिडिओ तितले हांव घालिना. डेली कितें घालतले प्रॉडक्ट हे ते तेका लागून. बट फीश करी स्टॉक कावर जाल्लो तो स्टॉक येयल्लो आसा. घीचो स्टॉक मदींचो काबार जाल्लो तो सुद्दां येयल्लो आसा. टर्मरीक स्टॉक कावर जाल्लो आसा तो सुद्दां येयल्लो आसा. सो तेच्या भायर बरें एक ऑर्डर आसली म्हाका, ती म्हटल्यार ही पळयात काजूगरांची ऑर्डर आसली. सगळ्यात पयलीं तुमकां घी दाखयता आनी देन
हेच्या बद्दल सांगता. खुबशे जाणांचे ऑर्डरी जे आसा ते पेंडींग आसा, कारण म्हाजे कडेन ही पॅकेजींग नासली. सो फायनली ही पॅकेजींग आमी घेवन येयल्ली आसा. हे जे आसा ना ते हाफ केजीची पॅकेजींग आसा. ओके, सो हे पळय एकदम फ्रेश आसा. आणि फ्रेश कशें म्हटल्यार फ्रेश घी जे आसा ते कशें आसा हे कशें तुमकां कळटा तें बीन सांगता. हे पळय सद्या हे लिक्वीड फॉर्मान आसा. जेन्ना सामको फ्रेश असो स्टॉक येता ना ते स्टार्टींग लिक्वीड फॉर्मान आसता आनी ते 2-3 दिसांनी ना अशें लायक ह्या हितून जाता. हे पळय ओके, सो हे जे लिक्वीड फॉर्म दिसता न्हय तुमकां ते मागीर अशें जाता. सो हे अशें घी आसा. बऱ्याचशा जाणांनी घी घेतला तांकां खबर आसा घीचो स्मेल कितें आसा. सो दाखयता तुमकां. हे पळय अशे तरेन ही पॅकेजींग आसता घीची. ओके, आणि घी खरें सांगता घी जे आसा ना हे मातशें कॉस्टली आसा ते बीन सांगता. मातसोसो प्रायसाचो हाय आसा, कारण जर तुमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे कितें गोश्ट जाय जाल्यार तशें तांकां तेंचो प्रायस थोडो फारसो तर हाय आसताच ना ना. आणि गांवठी तूप म्हटल्यार हे मातशें कॉस्टली आसतातूच. ओके, तुमी खंयूय विचारूं शकता, हे कॉस्टली आसता मातशेशे. जर तुमकां क्वॉलिटी मॅटर करता जाल्यार ओके आसा. बट तुमकां क्वॉलिटी मॅटर करिना, एकदम चीप गोश्ट जाय जाल्यार ती बऱ्या हितून तुमकां मेळूंक शकना. चीप गोश्ट जाय जाल्यार तितून तुमकां क्वॉलिटी मेळूंक शकना. आनी जर तुमकां क्वॉलिटी जाय जाल्यार खंय ना खंय प्रायस मातसोसो हे करचोच पडटा. सो अशे तरेन हे पॅकेजींग येयल्लें आसा. हे पळय, सो ही एक गुड न्यूज आसा, कारण बऱ्याचशा जाणांचे ऑर्डरी पेंडींग आसा म्हाजे कडेन. ते फायनली हांव मंडे तुमचे कुरियर करतले. ओके, सो अशे तरेन आणि थँक्यू सो मच, कारण तुमी घी कितलो आमकां रिस्पॉन्स दिलो म्हणून. हे पळय आमी एक्चुअली चिंतूंक नासलो की तुमी इतलो रिस्पॉन्स बरो दितली. बट खरें सांगूंक न्हय, हांव स्वता सांगता तुमकां एक गोश्ट, हांव ट्राय करता म्हाज्या सबस्क्रायबरांक सगळ्या गोश्टी ऑर्गेनीक मेळपाच्यो म्हणून. कांयच जे मिलावट आसता न्हय ते म्हाका कोणाक दिवपाचें न्हय. जाता तितले ऑर्गेनीकूच गोश्ट आसूंक जाय, ते कितें आसूं, तूप आसूं मागीर हळद आसूं, सगळे गोश्टी हांव ट्राय करता. आमचो मसालो सुद्दां तुमी क्वॉलिटी पळोवंक शकता. प्लस कितले हांव क्लीन दवरून ते करता हे सुद्दां गोश्टी तुमी पळोवंक शकता. ओके, सो अशे तरेन हे तूप आसा. ओके, प्रॉपर दाखयतलेच तुमकां. देन आसा तें म्हटल्यार हळद जी आसली ती स्टॉक काबार जाल्ली आसा. फायनली हळद सुद्दां स्टॉकान येयल्ली आसा. जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. ही हळद जी आसा ना ती खूब हेल्थाक बरी, एक्चुअली खूब बरी. हळद गांवठी हळद सुद्दां मातशी कॉस्टली येता, कारण तसो तुमकां रिजल्ट सुद्दां मेळटा. आनी बऱ्याचशा जाणांनी घेतलेली आसा म्हाजे कडसून, कारण डायबिटीक बीन खूब बरी म्हणटात. सो तेका लागून ही हळद खुबश्या जाणांनी घेतलेली आसा म्हाजे कडसून. सो हळद काबार जाल्ली स्टॉकान येयल्ली आसा. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तेजेर तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता. चडसो न्हय कॉल बी करनाका, जाता तितले वॉट्सॅपूच करा. एक एकदां अशें जाता हांव खंयूय बिजी आसता, तेका लागून म्हाका कॉल बीन अटेंड करूंक त्या टायमार पॉसिबल जायना. आनी प्लस खंय ना खंय ऑर्डरी जर घालपाक गेलें हांव जाल्यार थंय बी बिजी आसता. आनी सायड बाय सायड जर ब्लॉग आतां म्हाजो ब्लॉग शूट चालू आसा तेन्ना जर कॉल येत जाल्यार हांव अटेंड करिना. ओके, ब्लॉग चालू आसतना कॉल हांव अटेंड करिना, कारण ते कनेक्ट फील जायना. मागीर फोनाचेर उलोवपाक वचत जाल्यार थंयच उरता आनी ब्लॉग बी थंय उरता. तेका लागून त्या टायमार हांव कोणाचे कॉल येवं, म्हाज्या फॅमिलीचे सुद्दां कॉल येयले हांव त्या टायमार अटेंड कशें करिना, कारण म्हाका फोकस ब्लॉगाचेर करपाचो आसता. मागीर ते कनेक्टेड फील जायना न्हय एकदां खंय हें जालें जाल्यार. ओके, तेज्या उपरांत न्हय आनी एक म्हाज्या सबस्क्रायबराची ऑर्डर आसली. तेका न्हय 100 ग्राम अशे काजूगर जाय आसले. म्हटल्यार भरपूरशे तिणी काजूगर ऑर्डर केल्ले आसा. सो अशें न्हय तिणी 100 ग्रामाची पॅकेटां ऑर्डर केल्ली. सो ती म्हटल्यार तुमकां दाखोवया, जर कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके, सो हे पळय बॅक कॅमेरानूय दाखयतली. सो हे पळय अशे तरेन आसा, डिटेल्सान दाखयता तुमकां. सो अशे 4 टायपचे त्यांनी काजूगर ऑर्डर केल्ले. सो हे सुद्दां आमचे कडेन आसा. जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. आनी हांव जितले बी गोश्टी तुमकां दिता ते प्रॉपर ऑर्गेनीकूच आसतले. ओके, हांव 100% ट्राय करता म्हाजे कडसून क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी
बरे तरेन वचपाची. हांव फोकस करता प्रत्येक गोश्टीचेर की क्वॉलिटी म्हाका खूब मॅटर करता. सो चला दाखयता तुमकां डिटेल्सान कितें कितें आसा तें. ओके, पळयात सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार घी न्हय 2 पॅकेजिंगान हांगसर रेडी आसा. म्हटल्यार 2 पॅकेजिंगान तुमकां मेळटले. फर्स्ट म्हटल्यार न्हय 1 किलो. हे पळयात 1 किलोचें पॅकेजींग आसा तें अशा तरेन आसा. स्टार्टींग न्हय 1 किलोचें पॅकेजींग आसलें. बऱ्याचशा जाणांनी 1 किलोचें पॅकेजींग घेतलेलें आसा. हे पळयात हांगसर तुमी पळोवंक शकता अशा तरेन न्हय तें रेडी आसा. हे पळयात स्टार्टींग न्हय तें लिक्वीड फॉर्मान आसता. हे पळयात सेकंड पॅकेजींग म्हटल्यार न्हय हांगसर हाफ केजी. आतां हांगसर तुमी पळोवंक शकता हे न्हय लिक्वीड फॉर्मान आसा. स्टार्टींग जेन्ना पॅकींग करता न्हय ऑर फ्रेश अशें पॅकींग करता न्हय तेन्ना तें अशे तरेन लिक्वीड फॉर्मान आसता घी. हे पळयात हांगसर तुमकां कळटा आसतलें हे लिक्वीड फॉर्मान आसा सद्या आनी मागीर तेज्या उपरांत ते 2 दिसांनी न्हय अशें जाता. हे पळयात हे हांगसर आतां दाट अशें जाल्लें आसा. पळयात हे आतां तितलें लिक्वीड फॉर्मान ना. सकयल तुमी पळोवंक शकता हांगसर हे अशे तरेन मागीर तें रेडी जाता दाट जाता मागीर. सो अशा तरेन न्हय सद्या आमचे कडेन 2 पॅकेजींग येयल्ले आसा म्हटल्यार रेडी जाल्ले आसा. एक म्हटल्यार आमी घेवन येयल्या ती 1 केजीची पॅकेजींग आसा आनी सेकंड म्हटल्यार आतां रिक्वायरमेंट आसली ती म्हटल्यार हाफ केजीची पॅकेजींग. सो हाफ केजीची पॅकेजींग सुद्दां आमी स्टॉकान घेवन येयल्ली आसा. हे पळयात जर कोणाक ऑर्डर करूंक जाय आनी कोणी आजुनूय ऑर्डर करूंक ना जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर आसा तेजेर तुमी म्हाका एनी टायम वॉट्सॅप करूं शकता. सो अशा तरेन हे घी जे आसा ते स्टॉकान आमच्या येयल्ले आसा परत. हे पळयात बरेचशे क्वॉन्टिटीन हांवें तें घी आतां स्टॉकान हाडलेलें आसा. तर जशें की घी तुमकां दाखयलें तेच पद्दतीन आनी एक म्हाका ऑर्डर येयल्ली आसा. ती म्हटल्यार न्हय काजू गऱ्यांची रिक्वायरमेंट आसली तेंची आनी तेंकां म्हटल्यार जे गांवांत कशें आमी काजी बीन भाजता त्या पद्दतीन तेंकां काजीगर जाय आसले आनी प्लस दुसऱ्या पद्दतीन सुद्दां म्हटल्यार सॉल्टी काजूगर बीन जे आमचे कडेन आसा न्हय ते तेंकां जाय आसले. सो तेंची रिक्वायरमेंट आसली की तेंकां 100 ग्रामाच्या पॅकेजिंगान जाय आसले आनी हे 100 ग्रामाचे पॅकेजींग आसा. सो सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार हे पळयात मसाला काजूगर आसा. हे पळयात काजीचे गर म्हणटात तशें. सो हे मसाला काजूगर आसा. हेजी सुद्दां टेस्ट खूब बरी आसा. तुमकां जाय त्या पद्दतीन मेळटले. तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता. सो मागीर हांव तुमकां लिस्ट म्हाजें वॉट्सॅप करतलें. हे पळयात हे आसा मसाला काजूगर आसा न्हय ते सॉल्टी काजूगर आसा. हे पळयात पॉलिश काजूगर आसा. पॉलिश केल्ले काजूचे गर आसा. हे पळयात हे जे आसा न्हय ते तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. हे खूब जाणांक खबर आसतलें जशें की आमी गांवांत कशा पद्दतीन भाजता ते हे काजूचे गर आसा. हे पळयात अशे तरेन तर 4 तरेचे न्हय काजूचे गर आसा. तुमकां जाय तसले तुमी वॉट्सॅपाचेर ऑर्डर करूं शकता. हे पळयात सर तुमकां बऱ्या तरेन सगळे गोश्टी अंडरस्टँड जाले आसतले आनी आय होप सो हांवें सुद्दां बऱ्या तरेन तुमकां एक्सप्लेन केलें आसतलें. आनी हे पळयात ते काजूचे गर जे रिक्वायरमेंट आसा फाल्यां एक्चुली पोस्ट करपाची आसा आमी ही ऑर्डर. हे पळयात अशे तरेन आनी तेंकां पॅकेजींग जाय आसली स्पेशली 100 ग्रामानूच कारण तेंकां एक्चुली न्हय ते म्हटल्यार तेंचें फंक्शन आसा खंय तेका लागून हे तेंकां एक गिफ्ट हॅम्पर करपाक जाय तेका लागून तेंकां तें जाय आसलें. सो अशे तरेन आमी ते हे केल्ले आसा. हेका लागून सुद्दां खूब सर्च केलो बऱ्या तरेन सर्च केलो कारण आमकां क्वॉलिटी मॅटर करताली आनी आमी कोणाक दिता तेंकां आमकां क्वॉलिटी दिवपाक जाय. तेका लागून हेजेर सुद्दां खूब गोश्टी सर्च करप हे करप ते करप चालू आसलें कारण आमकां प्रॉपर जे पद्दतीन काजूचे गर भाजतात बीन त्याच हितून जाय आसलें आमकां. सो अशे तरेन हे पळयात आनी हितून न्हय म्हाजो एक फ्रेंड सुद्दां आसा म्हटल्यार तो सुद्दां आमच्या वांगडा बॅक कॅमेरा काम करता. ओके सो केन्नाय पॉसिबल जाल्यार तेका तुमचे फुड्यान हाडटलें हांव. सो अशे तरेन आनी कारण तेजे तशें म्हटल्यार तेजे कुळागर बीन आसा आनी तो हे गोश्टी सगळे करता. ओके सो तेच्या कडसून हे घेतलेले आसा आमी. सो थँक्यू सो मच रे तुका तूं व्हिडिओ पळयता आसतलो. ओके सो अशे तरेन हे कोणाक जाय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता तुमी. ओके तर अशें आसलें आनी बाकी बरे तरेन तुमकां कळ्ळें आसतलें परत आनी सांगिना हेच्या बद्दल कळ्ळें. आनी ही सुद्दां पॅकेजींग आसा. दोनूय पॅकेजींग आसा आमच्या कडेन. ओके सो अशे तरेन गायज सो आयचो व्हिडिओ असोच आसलो आनी आय होप सो जर कितें क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता तुमी. ओके आनी तेच्या भायर बरें
एक कमेंट येयल्लो म्हाका, कमेंट ना एक्चुअली म्हाका कोणी विचारलेलें की मसालो जो आसा तुमीच करता काय म्हणून. तर बरेचशे व्हिडिओ पडलेले आसा युट्यूबार, बरेचशे व्हिडिओ पडलेले आसा. सो व्हिडिओ पयल्यार न्हय कळटा मसालो जो आसा तो म्हाजी मम्मी करता, म्हाजी मम्मी करता. तेंच्यांनी हें सुद्दां विचारलेलें इतल्या क्वॉन्टिटीन मसालो तुमीच करता? तर हय, हांव आनी मम्मी हँडल करतात सगळ्या गोष्टी. बऱ्याचशा जाणांक खबर आसतलें गायज कमेंट करा, कमेंट करा. सो तेंकाय बीन कळोनी. आनी एक म्हाका न्हय तुमच्या कडसून एक हेल्प जाय. सो तुमी म्हाज्या कडसून मसालो खूब जाणांनी घेतला. सो पॉसिबल जाता न्हय जाल्यार ह्याच व्हिडिओन प्लीज कमेंट बॉक्सान तुमचो रिव्ह्यू दिया. म्हणजे आनीकूय जी लोकां आसता न्हय तेंकां कळोनी की आमचो मसालो कसो टेस्ट आसा, कितें आसा. कारण एकल्यान म्हाका विचारलेलें सुप्रिया तुज्या मसाल्याचो म्हाका टेस्ट सांग, रिव्ह्यू दी. सो हांव कशें रिव्ह्यू दिवं शकता? हांव तो रिव्ह्यू दिवं शकना की म्हाजो मसालो असो आसा म्हणून. बट जेंच्यांनी घेतला तेंकां खबर आसा. तेंच्यांनी मातसो म्हज्या कमेंट बॉक्सान रिव्ह्यू दिवपाचो. म्हणजे तेंकाय बीन कळटलें की आमचो मसालो ऑथेंटीक आसता. आनी स्पेशली जर व्हिडिओ कोणी पळोवंक ना जाल्यार मुद्दाम पळया. हांव आनी मम्मी सगळ्यो गोश्टी हँडल करता. ओके. भाजप, हें करप आनी तेच्या भायर संजय सुद्दां आसा म्हटल्यार हाडप, हें करप. बट एक्चुअल जे मसालो भाजप बीन जो हें आसता ना तो मम्मीच्या हातीन आसा. मम्मी सगळ्यो गोश्टी हँडल करता आनी आमीच करता. ओके. सो चला तर गाईज आजचा व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडला आसतलो. व्हिडिओ आवडलो असेल जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यानुसार देव बरें करूं. कमेंट करूंक विसरू नका. कमेंट करून भरपूर अशे बरे तरेन रिव्ह्यू दिया. म्हणजे बाकीच्याय माझ्या ऑडियन्सांक कळोनी की म्हाजो मसालो एक्चुअली बरे तरेन फ्रेश आसता आनी टेस्ट वायज सुद्दां खूब बरो आसता. एक धाकटुशी हेल्प जातली म्हाका तुमची. ओके. सो चला तर.